गोवा डेअरीच्या नव्या बोर्डाचे 7 मायाक परत इलेक्शन जातलेच। हायकोर्टान चेअरमॅन माधव सहकारीच्या अध्यक्षतेखाला डेअरी बोर्डाच्या इलेक्शनाक आव्हान दिवपी अर्ज भायर मारलो। फाटल्या इलेक्शनाक वेंचणूक अधिकारी असिस्टंट सहकार रजिस्ट्रारान विरोधी पॅनलाचे उमेदवारी अर्ज भायर मारिल्ल्यान सहकारीचे पॅनल बिनविरोध वेचून आयिल्ले। उपरांत सहकार ट्रिब्युनलान विरोधकांचे अर्ज दाखल करून घेवन 7 मायाक परत इलेक्शन घेवंक लायिल्ले। ताच्या आड सध्याचे संचालक हायकोर्टान गेल्ले। गोवा डेअरीन नॉमिनेशन रिजेक्ट केल्ल्या 26 उमेदवारांचे अर्ज विचारात घेवचे म्हूण कॉपरेटिव्ह ट्रिब्युनलान 7 एप्रिलाक ऑर्डर काडिल्ली। ह्या ऑर्डरी आड गोवा डेअरीचे चेअरमॅन माधव सहकारीन आव्हान याचिका दाखल केल्ली। ही याचिका मंगळारा कोर्टान भायर मारली। कॉपरेटिव्ह ट्रिब्युनलान घेतिल्लो निर्णय समान न्याय दिवपी अशें निरीक्षण कोर्टान नोंद केला। ह्या केशीत 41 जाणांतले 26 जाणांचे उमेदवारी अर्ज वेंचणूक अधिकारी आशिल्ल्या सहाय्यक कॉपरेटिव्ह रजिस्ट्रारान भायर मारिल्ले। जे 15 जाण उरिल्ले तातूंतल्या 3 जाणांनी अर्ज फाटीं घेतले। उरिल्ले 12 जाण जे ह्या केशीत याचिकादार आसात ते अनओपोज नवे संचालक म्हूण जिखले म्हूण डिक्लेअर जाल्ले। हायकोर्टाच्या निकाला उपरांत आतां गोवा डेअरींतल्या विरोधी गटाक थाकाय। इतलो तेंप आलटून पालटून गोवा डेअरीचेर तेच संचालक जाताले। आतां तरी डेअरीचो कारभार जाग्यार घालूंक 7 मायाक वेगळो निकाल लागतलो काय म्हूण दुदकार रावल्यात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। सोमारा सांजे सारजोरा चिऱ्याच्या खणीन बुडिल्ल्या भुरग्यांक काडपाक सकाळी मेरेन येस येवंक ना। रायचो जाफर काजिनेली हो भुरगो सोमारा सांजे चिऱ्याच्या खणीन गेल्लो। फायर ब्रिगेड आनी पुलिशेक येवपाक उशीर जालो। प्रकार 3 सांजे जाल्ल्यान काळखान बुडिल्ल्याक सोदपाची यंत्रणा फायर ब्रिगेडी कडेन ना। धड स्विमरूय ना। रातभर सर्च ऑपरेशन चल्ले मात बुडिल्लो जाफर हाताक लागूंक ना। आतां नेव्हीचे पाणबुडे ताका सोदतात। सारजोरा चिरेखणीत रायचो 17 वर्सांचो जाफर काजनेली बुडलो। लोकांनी खबर कळटाच पुलिसांनी फायर ब्रिगेडीक आफयली, मात तांकां येवंक कळाव जालो। फायर ब्रिगेड आयली खरी, मात तांचे कडेन बुडिल्ल्यांक काडूंक जाय ती यंत्रणाय ना। 4 बुडिल्लो हांगा 4:10 तांकां फोन मारलो। फायर ब्रिगेड येयल्या 5 वयल्यान फायर ब्रिगेड सिनियर सांगता आमकां 45 मिनिट्स सारजोरा गेटी कडेन रावल्या म्हणून। एक तरी फर्स्ट हें म्हणटा फोटो मारतो 45 मिनिट्स केन्ना ट्रेन गेट पडना थिंगा, मॅक्झिमम 10 ते 15 मिनटां। ते सांगता की ताणें 10 मिनटां रावलो म्हणून ताणें। मागीर 5 हांगा येयलो तो, 5:30 जाली पावता म्हणल्यार 5:30 ताणें अपडेट केला की आपले कडेन इक्विपमेंट्स ना म्हणून। तरी आसा तांकां इक्विपमेंट्स अरेंज करपाक 4 वर लागले तांकां। 9 म्हणल्यार पावले तेमी। 7:30च्यान तो आमकां सांगता 10 मिनटां इवन PY सांगता आमकां 10 मिनटां म्हणून। 10 मिनटां करून 9 पावल्या ते आनी वयल्या पावल्या 9 तेंचे कडेन स्विमर ना। आमच्या भुरगो धांवला भितर, तेय 45 मिनिट्स स्विम केलें तेणें। आनी ते उपरांत तेंचो मनीस 10 मिनटां स्विमींग केलें जाम जालो। तरी आसतना आमगे भुरग्यां थंय वयला। आतां 10-15 तेमी आनी कोणाक बोट हाडला तेमी। तेवूय 9 केल्या 4 वरां उपरांत ते अर्धे इक्विपमेंट्स हाडल्या तेमी। अशें जाल्यार कोणें 4-5 जाण बुडले जाल्यार कसो सॉल्वर करतले? फायर ब्रिगेड येवन फायदो कितें? तुम्ही जर 5 पावता इक्विपमेंट्स ना म्हणून तुमकां खबर आहा, तरी आसून कित्याक आयल्या वचा न्हू, फायदो ना। मेन म्हणल्यार कितें जालो, फायर ब्रिगेड टायमार पावपा जाय। पूण हे जर सिरियसली काम करपा जर सिरियसली घेयिल्ले जाल्यार इतलो टायम अजून लागपा नाशिल्लो। तो मेला बॉडी अजून मेळटाली आमकां। स्विमर्स आर नॉट क्वॉलिफायड इन फायर पळय ब्रिगेड। 5:30 ते ताणें 9 अरेंज केला इक्विपमेंट, ते कॅमेरा आनी तो हें स्क्रीन दोनूच इक्विपमेंट्स। स्पेशल टॉर्च ना तेंचे कडेन। 2 फायर ब्रिगेड येयल्या, टॉर्च ना तेंचे कडेन, एकूय टॉर्च ना। ते एक हें आसता कॅपाक एक टॉर्च आसता, एक कॅपा टॅच ना तेंचे कडेन। आतां पळय आस जाल्यार कशें करप? सो हे ड्युटी रावन फायदो कितें? फायर ब्रिगेडीन रातभर बुडिल्ल्या जाफराक खणीत सोदपाचो यत्न केलो, मात तो हाताक लागलो ना। जेन्ना एक मनीस तांकां देंवयलो, कॅमेरा तेंचो फोंडेच्यान हांगा पावपाक 4 वरां घेता। पयलीं 10 मिनटां 15 मिनटां 10 मिनटां 15 मिनटां 4 वरां जाली। आतां जेन्ना तितून उदकान देंवपाचो टायम आयलो, तेंचोच एम्प्लॉई भितर देंवपा, तो म्हणटा आपूण देंवना, तो म्हणटा आपूण देंवना। तेंचे भितर झूज मांडटा। एकटो बेश्टो एक जनरेटर ऑन करपाक 5 जाण रावतात। म्हाका दिसता एक आतां आमचोच मदींतलो बादशाह म्हणटा तो भुरगो देंवन ते बॉडी सोदता। म्हाका एक सांग, खंय तरी सिस्टम गडबडला। हांकां खंयचे एक ड्रायव्हर घेता ते आतां उडी मारून हे साल्वार करपाक। आतां हांव सुद्दां समज बुडटा जाल्यार हेंचे कडेन ड्रायव्हर ना म्हाका साल्वार करपाक। कित्याक हे भितात स्वता भितात आनी ऑन वॉट बेजीस तांकां घेतात ते आतां सिस्टमाक पयलीं विचारपाक गरज। बट तेंचे कडेन हें ना, एक लायफ बॉय आसा, एक फायर ब्रिगेडीन एकूच लायफ बॉय आसा आनी तेंचो स्विमर गेल्यार 10 मिनटान थकता। आमचो भुरगो 50 मिनटां जाली भितर उजून तेतूकच आसा। नाही ते ऊन कू करना। एक
कॅमेरा पळोवपाक ते 10 जाण उबी आसात. फायर ब्रिगेडीक जमना जाल्ल्यान निमाणे मंगळारा फांतोडेर नेवीक आफोवची पडली. सकाळी 6 सावन नेवीचे सर्च ऑपरेशन चल्ला. नेवीचे पाणबुडे जाफराक सोदतात. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. मायनिंग स्कॅमान आरोपी दिगंबर कामतीच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर कोर्टान सुनावणी चल्ल्या. आमदार आनी आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामती आड सीए दिवंक एसआयटीन कोर्टाकडे वेळ मागला. एसआयटी आरोपी दिगंबर कामती आड आपली बाजू मांडपाची आसा. कोर्टान एसआयटीची मागणी मान्य करून फुडली सुनावणी 12 मेक दवरल्या. कोर्टान सध्या कामतीक अंतरीम अटकपूर्व जामीन दिला. घेऊया एक ब्रेक.